नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयचे मायनिंग बफर झोनाक वाघ वाठार आडवो। केंद्रीय राना मंत्रालय वाघ वाठाराचो प्रस्ताव व्हरतले NBWF आणि टायगर काउन्सिला कडेन। गोयचे केशीची सुनावणी थारना। मुख्यमंत्र्यान तेमान उत्तर आणि दक्षिण गोयचे लोकसभा उमेदवार जाहीर केल्ल्यान पक्षांत बोवाळ। जातीचे राजकारण करतात म्हणून फुडाऱ्यांक काढले उजरावन। हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो आता मोबायल फळभाजी व्यापार। सवाय कांदो वाटपाक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्यो गोंयभर गाडयो, गाड्या आनी टेम्पोनी भाज्यां बरोबर सवाय फळांय। गोंय विद्यापीठाचेर भाजपाचे विद्यार्थी मंडळ। अनीस जोशी चेअरमॅन, हेमाली देसाय सरचिटणीस। काँग्रेस राष्ट्रवादीचे विद्यार्थी संघटनाचो वेंचणुकेचेर बहिष्कार। आणि अभयारण्यातले बिबटे पावले वास्को बोगमाळो वाठारांत। राना खात्यान दवरलो 1.5 वर्सांचो बिबटो। वास्को वाठारांत फाटले 4 म्हयन्यांत दुसरे फावट बिबट्याचे दर्शन। खबर विस्तारान। गोयचे मायनिंग बफर झोनाक आता वाघ वाठार आडवो आयला। गोयच्या अभयारण्यांनी वाघ आसता आणि वाघाचे पेटे आसूं येता हो मुद्दो घेवन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय गोयचे बफर झोनाचो प्रस्ताव राष्ट्रीय वायल्डलायफ बोर्ड आणि टायगर काउन्सिल ऑफ इंडिया कडेन पावयतले। मंत्री जयंती नटराजनान हे संकेत दिल्यात। इतले मजगती गोयच्या मायनिंग केशीची सुप्रीम कोर्टात सुनावणेची तारीख मात सोमारात थारली ना। ती ग्रीन खंडपीठ आणि सरन्यायाधीश थारायतले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन म्हणटा गोंयांत वाघ रावतात आणि तांचे फोटो तिका मेळ्ळ्यात आणि म्हादयच्या अभयारण्यात वाघांचे पेटे आसपाची शक्यता आसा। 1 किलोमीटर बफर झोन दवरपाचो गोंय सरकारचो प्रस्ताव तिणे राष्ट्रीय वायल्डलायफ बोर्ड आणि टायगर काउन्सिल ऑफ इंडिया कडेन धाडला। इतले मजगती गोंयच्या याचिकेचेर सुनावणी घेवंक सर्वोच्च न्यायालयाचे ग्रीन खंडपीठ तयार जाला, पूण हे केशी खातीर मुख्य न्यायाधीशान वेळ थारावची म्हूण मागणी केल्या। सुप्रीम कोर्टाचो ग्रीन बेंच आता दर शुक्रारा सुनावणेक बसना, फक्त सोमारा 2 वरां सुनावणी घेता। गोयची याचिका आता सप्टेंबर वा ऑक्टोबरानूच सुनावणेक येवपाची शक्यताय आसा। मायनिंग बंदी काडपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाक पटोवन दितले जाल्यार सरकारान काय निर्णय घेवपाक जाय अशें उद्देगांतले जाणकार म्हणटात। बंदीचे नदरेन म्हत्वाचे मुद्दे गोंया खातीर बफर झोन थारावचो। नव्या बफर झोना सयत सर्वोच्च न्यायालयान नवे प्रतिज्ञापत्र दिवचे। कायदेशीर खणींचे निलंबन केल्ले पर्यावरण दाखले फाटी घेवचे। प्रुडंटा खातीर बिरो वांगडा महेश घाडी। पणजे मांडवी हॉटेलांत जाल्ले कार्यकर्त्याचे मेळाव्यांत मुख्यमंत्र्यान तेमान उत्तर आणि दक्षिण गोयचे लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार घोशीत केल्ल्यान पक्षांत बोवाळ पडला। पक्षांतले कांय फुडारी जातीचे राजकारण करतात म्हणून मुख्यमंत्र्यान तांकां उजरावन काडले। कोणाक हिम्मत आसा जाल्यार बंड करून दाखोवचें अशें आव्हानूय मुख्यमंत्र्यान कांय उपद्व्यापी फुडाऱ्यांक दिलां। मुख्यमंत्री जेन्ना कार्यकर्त्यांचेर भर सभेन पिकार जातात तेन्ना कितें जाता हे भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी पणजे मांडवी हॉटेलांत जाल्ले कार्यावळीचे बसकेन पळयले। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री कार्यावळीक पावले तेन्ना दक्षिणेंतलो भाजपाचो एक फुडारी भाशण करतालो। सरकार कांय जाती कडेन दुर्लक्ष करता आनी आरक्षणाचो मुद्दो फुडें धुकलता म्हूण हे फुडाऱ्यान वातावरण तापोवपाचो यत्न केलो। तेन्ना मुख्यमंत्री बेजारले। मुख्यमंत्र्यान कितें म्हळें? पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी जातीचें राजकारण करचें न्हय। आरक्षणाचो मुद्दो सरकार सोडयतलो। ताचे श्रेय पक्षाक मेळूं दी, जातीच्या संघटनांक न्हय। राजकी सुवार्था खातीर अशे मुद्दे काडनाकात। पक्षा खातीर प्रामाणीकपणान काम करात। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्र्याची ही कडक उतरां आयकून ते जातीचे 1-2 फुडारी सभेंतल्यान उठून गेले। लोकसभा वेंचणुको लागीं पावल्यात म्हूण असली राजकारणां सुरू जाल्यात हें सांगून मुख्यमंत्र्यान आनीक हल्लाबोल केलो। मुख्यमंत्र्याचो हल्लाबोल। तिकेटी मेळोवपा खातीर दबाव खपोवन घेवचो ना। गरज आसल्यार आतांच उमेदवार घोशीत करता। उत्तरेंतल्यान श्रीपाद जाल्यार दक्षिणेंतल्यान सावयकार। जाय ते करात, उमेदवार बदलचे नात। हिम्मत आसल्यार बंड करून दाखयात। मुख्यमंत्र्याची तापोवणी आयकून पुराय सभाघर बरोच वेळ ओग्गी रावले। पूण कार्यकर्त्यांचे मेळाव्यान वातावरण गरम करपाक सोदपी राजकारण्यांक आपली विकेट गेली हेंय कळ्ळें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
पुराय गोंयांत सवाय दरान कांदे विकपाचो निर्णय गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान घेतला. ते खातीर 20 गाडयो गोंयभर भोंवतल्यो. ते भायर भाज्यां वांगडाच आतां फळांय सवाय दरान विकपाचें महामंडळान थारायलां. ते खातीर गोंयभर आतां फळां विकपी गाडे सुरू करतले. महामंडळाचो अध्यक्ष आमदार किरण कांदोळकारान प्रुडंटाक ही माहिती दिली. गोंयभर सवाय कांदे मेळचे म्हूण गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान गाड्यांची संख्या वाडोवपाचें थारायलां. आतां पुराय गोंयभरच्या लोकांक सवाय कांदे मेळटले. 20% कांदो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या पेक्षा गाड्यापेक्षा सवाय हो जो दिवपाचो आमचो प्रोग्राम आमी चालू दवरलेलो आहा. 14 आमच्यो गाडयो आसल्यो. तितून गव्हर्मेंटान आनीक आमकां 6 गाडयो एप्रूव केल्ल्यो आहा. ह्यो 6 गाडयांसून आमी 2 गाडयो ज्यो आहा येता ते बुधवारसून आमचे आनीक 20 गांव कवर करतले. ज्या गांवांनी ह्यो गाडयो आमच्यो पावनासल्यो आयज मेरेन त्या 20 गांवांनी खेडेपाड्यांनी सगळे कडेन आख्खे गोंयचे 20 गांव जे आहा ते कवर करतले. तशेंच 4 ज्यो आमच्यो गाडयो आसतल्यो ह्यो मेजर सिटीन ज्या जाग्यार वेजिटेबल मार्केट आसतलें हेज्यात आसपास खंय तरी एक मेजर सिटीन आमी हांचे म्युनिसिपालिटी किंवा जे थंयसरले लोकप्रतिनिधी आसतले तांचे परमिशन घेवन आमी लोकां पासत स्वस्त दरान कांदो किंवा बटाट किंवा टोमाट पूण कांदो हो सगळ्यांत स्वस्त आसतलो. गोंयकारांक सवाय दरान भाजयो दिवपी महामंडळ आतां लोकांक फळांय सवाय दरान दितले. ते खातीर गोंयभर खासा गाडे सुरू करतले. ह्या कोलकाटाक आमी एक 20,000 डिपॉझीट आसतले आनी 50 रुपीज पर डे तेजे रेंट आसतले. आनी हे कोलकट जे आसतले हे वेजिटेबल हेचेर सप्लाय जावचे ना, हेचेर फक्त फ्रूट सप्लाय जातले. तशेंच आमी येता ते फुडल्या म्हयन्याचे 15 तारखेच्यान संपूर्ण गोंयांत आमी जशी भाजी सप्लाय करता तेच भशेन फ्रूट सप्लाय करपाचें आमी एक थारायिल्लें आसा. आनी बरे रेटीन म्हणजे जी किफायती आयज तुमकां खबर आहा भाजयेची रेट आमच्या मार्केटा पेक्षा ऑलमोस्ट 20-30 रुपया 15 रुपया स्वस्त आसता. तेच भशेन फ्रुटाची रेट येता ते फुडल्या म्हयन्याचे 15 तारखेच्यान तुमकां गोंयकारांक एक सवाय भितर आनी बरे क्वॉलिटीचे फ्रेश फ्रूट खावपाक मेळटले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेवया एक वेवसायीक विसव.